आज जे ब्रिजाचे इनॉग्रेशन जाता तेजे तेका डेव्हलपमेंट म्हणप काय तेका करप्शन म्हणप हो प्रश्न माझ्या मुखार ना. डेव्हलपमेंट कित्याक म्हणटात, ज्यो गजाली ज्यो चेंजीस लोकांच्या हिता खातीर आनी लोकांची गरज कितें आसा, त्या वेळाची गरज कितें आसा तें पळोवन तेका प्राधान्य दितात, तेका आमी सर्वगिणी विकास म्हणटात, ओवरऑल डेव्हलपमेंट. हो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग जो टेंडर केल्लो तेन्ना 403 कोटीक तो हे जालो. एक्चुअली एस्टिमेट आशिल्लो जो 355 कोटी आनी तो 403 कोटीक तो अवॉर्ड जालो. आयज जेन्ना गव्हर्मेंट एडवर्टायज करता, आयज गव्हर्मेंट आयज कितले कॉस्ट आसा तें बरयना. आयज गव्हर्मेंट एडवर्टायज करता, गव्हर्मेंटाचो सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचो आयज काल एडवर्टायजमेंट येयलो आनी थंय कॉस्ट कितलो दाखयला. कॉस्ट ऑफ द ब्रिज दे हॅव शोन इज 403 crores जो टेंडराक आशिल्लो तितलोच. सो 403 कोटी आनी तो थंय कांयच बरयना, कॉस्ट 403 कोटी बरयता. सो हांगा लोकांक कशें फटोवपाचे प्रयत्न करतात. सो इज दीस द फायनल कॉस्ट, इज दीस द 403 इज द फायनल कॉस्ट ऑफ दीस ब्रिज फॉर वीच इट वॉज टेंडर्ड. गाय यू आर मिसलिडिंग द पीपल. थंय तर ताणें म्हणलेलें की इट वॉज टेंडर्ड कॉस्ट म्हणून जाल्यार आशिल्लें, डायरेक्ट कॉस्ट घालता आनी गव्हर्मेंटाचो एड्स हांगा रिलीज जाता. आयज गव्हर्मेंट एस्केलेटेड कॉस्ट ह्या ब्रिजाचे आयजचे जे वाडीव कॉस्ट आसा ते कितले आसा. आयज जेन्ना जर तो ब्रिज कंप्लीट जाला, अशें धरुया तो ब्रिज कंप्लीट जाला आनी L&T जो बिल्ड कंस्ट्रक्ट करता तेणें जर तो कंप्लीट केला ब्रिज, जाल्यार तो हँडओवर जर आमी धरया केलो म्हणटा, तो केलो म्हणटना आयज एक्चुअली कॉस्ट दे शूड हॅव अनाउन्स्ड. आय स्टील अपील देम to announce that escalated cost today. What is the actual cost? Some are saying it is 600 crores, some are saying 800 crores. I assume that it is around 600 crores. Final cost, which include the escalated. दुसरो प्रश्न ह्या ब्रिजाचे कंस्ट्रक्शनान येता की त्यांनी डिक्लेअरय केला की हो जो डिझायन आसा, प्रूफ चेकिंग जो आसा डिझायनाचो इज डन बाय IIT चेन्नई. सो IIT चेन्नईन जे एक्चुअली कन्सल्टंटाचे काम आसा, कन्सल्टंटाचे जे काम आसा आनी कन्सल्टंट कोणाचो, ओनराचो, JSADC. सो प्रूफ चेकिंग ऑर द डिझायन चेकिंग इज डन बाय IIT चेन्नई. जर थंय कन्सल्टंटाचे काम जर IIT चेन्नई करता जाल्यार थंय प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून SNB कित्याक, दॅट इज SN बोबे कंपनी कित्याक, आनी तेका इतले पयशे कित्याक पे करपाक जाय जे तुमी काल डिक्लेअर केल्या कन्सल्टेशन कॉस्ट. तेजें काम कितें, म्हणजे हें सगळें सेटिंग करपाचें काम ताका दिलां. एक्झॅक्टली. सो तो ब्लॅकलिस्टाक ऑलरेडी आशिल्लो गुजरात ब्रिज आनी बिहार ब्रिज, तेजो डिझायन रॉंग, हें सगळें आसतना. सो हेजें काम कितें, हेजें काम ही सगळी सेटिंग करपाची, कॉस्ट एस्केलेट करप आनी कामां सगळीं मॅनिपुलेट करप आनी थंय करप्शन करपाक तो कन्सल्टंट. गोंया भितर जे सर्वांगीण विकास जे जावपा जाय म्हणटात आनी सरकार म्हणटा की आमी हो सरकार जो सगळ्यांचो म्हणून, पूण त्या प्रमाणे काम जायना, फक्त घोशणाबाजी जाता. दुसरें, विरोधकांचो आवाज सुद्धा दामपाचो प्रयत्न जाता. आयज आमी म्हणलें की असेंब्लीक गेल्ल्या वर्साक फक्त 16 दिसांनी सेशन जालां. ह्या वर्साक निदान 3 दिसांनी तुमी सुरवात करतात. आमी डिमांड केलो की निदान सेशन हांव वाडोवचें, एटलीस्ट 10 दीस तरी करचें, पूण आमचें आयकून घेवप जालें ना. 3 दिसां भितर अधिवेशन फक्त 3 दिसाचें, एक तितून भितर 1 दीस गव्हर्नर एड्रेस, 2 दीस फक्त हें, कांयच जावचें ना. अशे पद्दतीन एक सायडीनी फक्त घोशणाबाजी करप आनी दुसरे सायडीनी सगळें ठप्प करून दवरलें आसा सगळे चारय बाजूनी. म्हणटकीच हेका लागून आयज सगळे ग्रामीण भागाचे खास करून कामां जे आमचे आसात ते उरलेले आसात. लोक आमदारांक विचारतात, सगळे आमचे आमदार आमकां विचारतात आनी आमचेच न्ही अशें आयकूं येता की तेंचे आमदार सुद्दां अशेंच फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसात.
आज आमकां कॅबिनेटीक आमी पळयतात जेन्ना मंत्री एक जातात तेन्ना केस्तांव जातात फक्त आनी कितें हें चल्लां एडमिनिस्ट्रेशन ठप्प जाला हे सगळें जाल्लें आसतना खंय वचप कितें करप